बुधवार 15 नोव्हेंबर सांत आल्बर्ट वर्तो धर्म अध्यक्ष आणि धर्मशास्त्री मुखेल वड तर णव खूंय पावले तर नियाळाक आदार. म्हज्या भुरगेपणांत म्हाका याद आसा, एक शिक्षक आमकां खूब तोकोस घेवन शिकयतालो. त्या तेंपार पयशांचे अडचणीक लागून चडशीं ट्युशनाक वचनासलीं. तो फुकट आपल्या घरा आपोवन भुरग्यांक आपलो वेळ दितालो आनी आमी सगळीं बऱ्या गुणांनी पास जाल्लीं ताका जाय आसलीं. आयज जाणटो जावन एकसुरोच तो घरांत जियेता, पूण ताचे सवें उपकारी मन दाखोवंक कोणूच आमी ताचे सवें वचना. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयलां जेजू 10 कोडकारांक नितळ करता आनी तातूंतलो एकलो तोवूय जाल्यार परको ताच्या पांयांशी ओमटो पडून ताचे आभार मानता. नितळ केल्ले हेर 9 खूंय पावले काय म्हूण जेजू तांचेर शीण करता. आमकां साबार देण्यांनी देवान भरल्यांत. बरे सारके कुडीचे सांदे दिल्यात, बरी भलायकी, बरी जोड, बरें घर, मोटरां आदी. ह्या सगळ्या देण्यां पासत आमी ताचे उपकार आठवता काय? वो त्या 9 जाणां मदलो हांवूय बी जालां काय? आयच्या जाणवायेच्या पुस्तकांत आमी पळयलां देवान आमकां राजा नितीदार करून पदवी आनी अधिकार दिला. तो आमी ताचे उतरा प्रमाणें जेवून प्रमाणीकपणान चलयल्लो ताका जाय. जितल्यो आमच्यो जबाबदारी व्हडल्यो तितलीच आमची जडटी कडक म्हूण जाणा जावन त्यो पाळूंक देवाचीच कृपा आनी बोड आमी मागुया. म्हजो थाराव. देवाक सदांच वाखाणूंक हांव वावुरतलों.